इकोसिस्टमांक चालना दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतोर सावंताच्या हस्तुकी ब्रेस्तारा पर्वरे सचिवालयांत चार्जिंग स्टेशन आनी इलेक्ट्रीक वाहनांचे उक्तावण जाले। गोंयांत ई मोबिलिटी प्रोग्राम चालोवपाक गेडा आनी EESL हांचे कडेन राज्य सरकारान करार केला। अर्डेक्सको खातीर पर्वरच्यान गौतम शिरोडकार। एक बरी गोष्ट आम्ही गोंयांत गव्हर्मेंटाचे मार्फत करूंक सोदता। आज आम्ही 3 गाडयो, आज 2 पावलां 1 पावची आसा, 3 गाडयो रिन्यूएबल एनर्जीचे डिपार्टमेंट म्हणजे DNRE हे डिपार्टमेंटाचे एक कॉन्सेप्ट जो गोंयांत तितलो ना हो प्रमोट करपाक डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करता। तेन्ना तेजो फायदो कितें ते दोन थोडक्यान सांगता की आज जर ह्यो गाडयो आमी वापरल्यो तेका आवाज झिरो, तेका पोल्युशन झिरो, तेजे कॉस्ट पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट जसं ह्यो गाडयो डिझेलान आनी पेट्रोलांनी मेवता आनी इलेक्ट्रिकली मेवता आता। सो हेजो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल जर चलोवपाक लागले आयचे आमचे रेटीन 1 रुपी 60 पैसे पर किलोमीटर जाता। डिझेलाचेर आनी पेट्रोलाचेर चलोवपाक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट 4 रुपी 65 पैसे जाता। सो इट इज ऑलमोस्ट 200% सेविंग। सो आज ESL जे आमचे तरुण बाब हांगा आसा रिप्रेझेंटिंग देम, ह्यो गाडी आमी तेंचे कडेन भाड्याक घेतल्या। डायरेक्ट घेवप आनी भाड्याक घेवन चलोवप आनी तेजे आउटपूट कसो पळोवप ह्यो गोष्टी पळोवपा खातीर आमी ह्यो गाडयो ट्रायल बेसीस घेतल्या ऑन रेंट फ्रॉम ESL। ड्रायव्हर आमचे आसतले, गाडी तेंची, मेंटेनन्स तेंचे, and we will be paying them rent per month. So this concept is something which we have developed and we will want to develop for the entire government machinery with the help of Honorable Chief Minister's directions, so that all the ministers of this government, including the PSUs, can take this initiative forward, so that आमी जे आज पोल्युशन फ्री करपाक सोदता गोंय, हे एक स्टेप और रिन्यूएबल एनर्जीची गाडी यूज करून गेडान आयोजित केल्ल्या ह्या फंक्शनाक आनी पावर मिनिस्टर गेडा मिनिस्टर have taken the initiatives to Goa first electrical vehicle charging station in secretariat. ते बी आमी सेक्रेटरेटान कित्याक पडटा तर पावर मिनिस्टरान इनिशिएटिव्स घेवन फ्रॉम द ESL we are taking 4 vehicle, right? 3 vehicle on rental basis initial stage. ताजे खरें म्हणजे नवीनच आमी गव्हर्मेंटाक घेवपाचे अशीच आमचे पावर मिनिस्टरची आशिल्ली, बट वी थॉट जे पावर स्टेशन्स वेगवेगळे एस्टाब्लीश जावन इनिशियली फॉर एटलीस्ट फॉर 1 year वी हॅव टेकन ऑन रेंटल बेसीस। बट रेंटल बेसीस घेतलेल्यो व्हेकल सुद्दां आमकां एक्चुअल व्हेकल आसा ताज्या पेक्षा कितलेशेच कमी रेटात रेंट जे आसा हे पर मंथ रेंट आमकां पडटलें। आनी म्हाका दिसता आमी क्लीन आनी ग्रीन एनर्जी प्रमोट करपा खातीर अशा पद्दतीची चार्जिंग स्टेशन हांगाच न्ही, वेगवेगळ्या बस स्टँडांचेर, वेगवेगळ्या पेट्रोल पंप स्टेशनाचेरूय बी ही पावर चार्जिंग स्टेशन्स एवेलेबल जातली। म्हाका दिसता पब निलेशांनी सगळें सांगलें, इट इज एन नॉयज पोल्युशन, एअर पोल्युशन, नॉयज पोल्युशन ना, एअर पोल्युशन ना, आनी अशा पद्दतीन प्रमोट करपा खातीर आतां मोर एंड मोर व्हेकल्स मॅक्झिमम लोकांनी घेवपाक जाय, जेणे करून बाय आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा 2030 पर्यंत आमी सगळे जाण इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचेर वचपाक जाय। आमी ऑयल आसतलें, पेट्रोल आसतलें, डिझेल आसतलें, वी आर इम्पोर्टींग फ्रॉम द अदर कंट्री। आमकां आत्मनिर्भर जर जातले आसत पावर म्हणजे पेट्रोलाच्या बाबतींत, जाल्यार आमकां म्हाका दिसता चार्जिंग स्टेशनचेर, चार्जिंग व्हेकलाचेर वचपाची गरज आसा।